हांवें की सुलभ टॉयलेट्स 1 लाख वयर सुलभ टॉयलेट्स आख्ख्या गोंयांत आसा. केन्ना कोणें कंप्लेन केल्या सुलभ टॉयलेटाचेर? फ्री बांदल्या ती सगळी फ्री बांदल्या. 22,500 रुपया गव्हर्मेंटाक पडटालें PWDक. तुमकां आतां हें टॉयलेट कशें पडटलें? कितल्या पडटलें? 58,184 पडटा. तातूंत लोकांचें कॉन्ट्रिब्युशन लोकांनी कितें दिवपा जाय तुमच्या हाजे प्रमाणे? तुम्ही वयले 3 कॅटेगरी आसा. ST खातीर 1,000 रुपया भरप, OBC कम्युनिटी 2,000 रुपया भरप आणि फॉर जनरल कम्युनिटी 4,500 हो जनरल पब्लिकान भरप. स्पीकर सर, जितक्या लोकांनी एप्लिकेशनां केल्या तेंचें काम इमिडिएटली आतां स्टार्ट जातलें. लोकांक जो टॉयलेट आपलो दिसना न्ही जाल्यार मोडून पडटा. सुलभ इंटरनॅशनलच्या टॉयलेटाक लोकांनी सरकाराचो टॉयलेट म्हटलो म्हणून तो बांदतना सुद्दां तेजेर कोणीच लक्ष दिलें ना. म्हणून टॉयलेट सुलभ इंटरनॅशनलचे टॉयलेट एकदां 1.5 वर्सांनूच ते मोडले सुद्दां, डेमोलिश जाले. हांवें हे फावटी तांकां कंडिशन घातलां. हांवें DMक ऑलरेडी सांगलां तुमी बांदून घेता खरें, बट हे टॉयलेट क्वॉलिटी टॉयलेट जावपाक जाय हाजी तुमी काळजी घेवची पडटली. त्या खातीर हितून मिनिमम एमावंट ही आपल्या कडल्यान वचप. म्हणजे हांवें जेन्ना 4,000 रुपया 2,000 रुपया घेतलो पळय न्ही, हो टॉयलेट म्हजो दिसतलो नाल्यार टॉयलेट सरकाराचो टॉयलेट वयता लोक आनी म्हणून मोडोन पडटा. भायले इस्टेटीचे लोक पॉप्युलेशन येवन झोपड्यान रावता, बट तांकां कितें तेंचे कितें ते ओपन हें जाता मागीर ओपन डिफेक्शन जाता सगळें. आणि प्रत्येक वॉर्ड Application विलेज for- न्हू वॉर्डान 2 माझे क्वेश्चन केन्ना सुरू करता? ना, केन्ना मातशें बेगीन दिया ते थंय जेवणाचे उरल्या ते तुमच्या वाठारान येता घेवन ते डोंट वरी. सुवाती मातशें तुका इसारून घालता सगल्याक. कम्युनिटी टॉयलेट्स आसतले सेम बायो. हय कम्युनिटी बरें. म्हणटा पळय ते भायले लोक येता खंय झोपडेन रावता. सो वी देन आफ्टर्स वन्स इट इज डिक्लेअर्ड ODF देन मागीर फायनी मारपाक चालू करतले आमी. फायन न्हू आतां गेलो खंय भायर गेलो जाल्यार फायन मारप मागीर. अशी स्टेट जी आसा पळय न्ही ही 31 ऑगस्ट पर्यंत ओपन डेफिकेशन फ्री हे आमकां डिक्लेअर करपाक जाय. ताच्या खातीर जवळपास 538 ट्वीन टॉयलेट म्हणजे 1,000 आनी जवळपास 76 टॉयलेट्स ट्वीन टॉयलेट्स आमी पुराय स्टेटीत ज्या वार्डांनी टॉयलेट्स ना थंयसर ते घालतले आनी 31 ऑगस्ट पर्यंत स्टेट ओपन डेफिकेशन फ्री म्हणून डिक्लेअर करतले.